पयरची कोर कमिटीची मिटींग आशिल्ली ती मिटींग त्या दिसा हे केल्ली एडजन, कारण विशय खूब आसा, लेंथी असेंब्ली आसा आनी त्याच बरोबर विशय तशे आसतले आनी त्या विशयाचेर चर्चा ही जावपाकूच जाय आनी त्या अनुसार चर्चात्मक अशें ती मिटींग आसा. वेगळे वेगळे विशय आसतले ते रिलेटेड सरकार म्हणजे आनी गोंयच्या जनतेचे कितें उरलेले टॉपिक त्या मिटिंगेन ते विशय उरिल्ले. म्हणजे त्या दिसा आमी ते सगळे विशय एकाच हातूंत भितर घेवपाक जालें ना, कारण त्या दिसाय बीन फुडले एंगेजमेंट आशिल्ल्यो बाकीच्यांच्यो मिनिस्टरांच्यो आनी त्याच बरोबर म्हज्यो आमच्यो आशिल्ल्यो म्हणजे मिटिंग्स ऑनलायन केंद्रांतली बीन, म्हणजे ते मुखार वचचे म्हणून तीच उपस्थिती कॅरी करतना आयज परत एकदां ती फुडें गेल्या. फाटीं तुमची जी आतां म्हणल्यार हांगा न्हू जे हॉटेलांत जी मिटींग जाली तुमची थंय कितें अशें कितें टॉपीक येयलें की तेजे खातीर परत मिटींग अजिबात ना. ती मिटींग आशिल्ली ती आमदारांची आनी मंत्र्यांची आनी संघटनेच्या हातूंतली, म्हणजे पक्ष म्हणून जे 33 वांगडी आसा तांकां ती मुख्यमंत्र्यान आपोवन ती रुटीन ती म्हणजे असेंब्ली आसा ताचे पयलीं आमदारांची आनी मंत्र्यांची बैठकी जाताच. ती एक म्हणजे ती पक्ष हें आसतना लेजिस्लेचराच्या हातूंत भितर ती हें जायना, म्हणजे थंय विधानसभेन घेवचे पेक्षा एक तर आनी हांगा हें आसा म्हणटा ती थंय घेता. सध्या सरकार आतां विधेयक हाडपाचें ह्या विधानसभे अधिवेशनान रिगार्डींग कम्युनिदाद जी घरां आसा इलिगल लिगल करपाचें आनी ताका आतां खूब विरोध जाला कम्युनिदाद चडश्यो. जो कितें तो निर्णय आसा तो निर्णय सरकाराचो. सरकार हो सर्वसामान्या खातीर आसा आनी तो सर्वसामान्य तो सरकार आसा तांच्या हिता खातीर आनी त्याच बरोबर गोंयच्या गोंयकारपणा खातीर निर्णय घेतलो. तो निर्णय तो विधानसभेच्या पटलाचेर आसा तेचे मांडटले. त्या हातूंतलें खंय कितें आसा आनी कितें आसा तें हांव उलोवंक शकना, कारण तो एक सिक्रेसी आसता ताका. खंयचो प्रश्न सुद्दां आसतलो तो ताजे पयलीं भायर येना, कारण विधिमंडळाच्या हातूंत हांवें बी काम केल्लें आसा 10 वर्सां आनी ताका एक सेन्सिटी आसा आनी त्या हातूंतले त्या चौकटीन रावूनच इतलें हांव म्हणूंक शकता पार्टी म्हणून आनी सरकार म्हणून जी मिटींग जाली त्या हातूंत. पूण हो मुद्दो आयल्लो डिस्कशनान जे कितें खंयचे हो स्पेसिफीक जो कम्युनिदाद न्ही, जे कितें खूब कितें विशय आसतले ते विशय ते विधानसभेन येतले. ना हांगा तुमचे कोर कमिटीन डिस्कशन कोर कमिटींतलो खंयचोय विशय हांव तुमकां हांव सांगूंक ना, शकना. कारण कशें आसा फाटीं टॅक्सी खातीर तुमची कमिटी फॉर्म जाल्ली एक अजिबात विशयाचेर हांव डायवर्ट जायना. टॅक्सीचो विशय जर तुवें म्हणिल्लो पयलीं त्या दिवसा टॅक्सीचो विशय एका हेड ऑनच्या मुलाखतीन काय कितें आसा तुमीच म्हाका विचारिल्लो आनी तेन्ना तुमीच म्हाका थंय प्रश्न केल्लो म्हणून हांवें तुमकां तें उत्तर दिल्लें की जो पेपरान जी बातमी आयिल्ली, प्रिंट मिडियान बातमी आयिल्ली, इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतल्यान ताका काही प्रश्नाची उत्तरां आयिल्लीं ताका अनुसरून हांवें सांगिल्लें. हांव विधानसभेच्या कामकाजाच्या संदर्भांतलो खंयचोच विशय जो आसा तो विशय एक जबाबदार अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ताजी जी सेन्सिटी आसा ताजी जे गोपनीयता ही आसा ती सांबाळून कम्युनिदाद खुबशे आतां मिटिंगे घेवपाक लागल्या ते ठराव घेता विरोध करपाक. कॉमनदाद ही स्वायत्त तेंचे संस्था अशें म्हणटा आसा, की गांवकारांचे पयलो हक्क म्हणटा तांचे म्हणणे रास्त आसा. कॉमनदादीचे म्हणणे तांचे म्हणणे काही चुकीचे म्हणत ना, ते गांवकारी न्ही, तांचेय म्हणणे आसा आनी सरकाराचेय एक म्हणणे आसा की तांचे अधिकारांचेर गदा हाडनासतना आनी सरकाराचें कितें आसा कितें आसा तें सरकार करतलें. पूण एज अ पक्ष आनी तुमी ते येद्या व्हडल्या पक्षाचे तुमी अध्यक्ष आसात, सो तुमचे कडेन तो मुद्दो येता, कारण जे लोक आसा ते तुमचे कडेन पक्ष म्हणूनूय पळयता. फुडें इलेक्शनूय आसा की हो टॉपीक असो उरलो जाल्यार इलेक्शनाकूय तुमकां मार्क त्या अनेक मुळावे जे आमचे जे गोंयकार आसा त्या गोंयकारच्या संदर्भांतलो जर समजा प्रश्न आयिल्लो आसता वेळोवेळी मुख्यमंत्र्याच्या आनी सरकाराच्या आमी नजरेक हाडून दिल्लो आसा आनी त्या नुसार सरकार ताजेर काम करता आनी सरकार तातूंत योग्य मार्ग काडटलें. तुमकां दिसना प्रत्येक गजाली खातीर आतां लोकांक भायर सरचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, अशें कित्याक लागून जाता? काही गजाली कश्यो आसात त्यो गजाली ह्यो कोर्टाच्या निदर्शनाक आसतात. कोर्ट ताजेर केन्ना केन्नाय रुलींग दिता
त्या वेळाचेर खंय तरी कोर्टाचे बीन समजिकेच्या भायर समजा ते गेल्लें काय आसा काय म्हणजे ताजेर हांव उलोवंक शकना. कारण कोर्टाचेर टिप्पणी करप हें म्हज्याय हातून वाक्यान बसना. म्हणटकीर मागीर केन्ना केन्ना काही निर्णय आसता ते लेजिस्लेशन करूनच करचे पडटात किंवा तातूंत भितर एमेंडमेंटूय करचे पडटा. अशे वेगवेगळे विशय आतां अनेक वर्सां जालीं आमी हें पळयतात. कारण मागीर ताका मार्ग खंयच्यान काडप आसता, ताका वाट खंयच्यान काडप आसता. वायट न्ही, तांचे बऱ्या खातीर. शेवटी हें सगळें करतात तें व्यक्तिगत हें न्ही. पक्ष किंवा सरकार करतलो तो जनते खातीरच करपाक जाय. पण ही जनता ही असली आनी ती वेगळी अशी पक्षपात सरकार करूंक शकना किंवा जनता ही काँग्रेसवाल्यांची, ही आपवाल्यांची आणि ही BJP वाल्यांची हेंय करूंक शकना. जनता ही जनता आसता. जनतेक कितें जाय आसता तो बाबा खोशयेन सकाळचो कामाक वता, सांजचो घरा येता, ताका एक थारो जाय आसता. त्या थाऱ्याचेर तो म्हणजे लवंडलो हा म्हणून तो दुसऱ्या दिसाचें काम करपाक येता. ताका विश्राम जाय आसता. ताका घरा येतकीर बीन टेन्शन. टांगती तलवार. फाल्यां मोडटले, फाल्यां कोण तरी येतलो किंवा परवां भुरग्यांक लग्न आसतात ते म्हणटा की घरच सारकें ना. लोक चली घरा कडेन कोणाक लग्न करून दिवपाक सोदना. तुजें घर पयलीं खूब गजाली आसा. म्हणजे उलोवपाक गेले जाल्यार तांकां दिना. अनेक म्हणजे भुरगीं आयज कितलीं आयज तडफडटात म्हणजे तांकां नोकरेक लागून. कोण विचार करता कित्याक नोकरी? की तांकां दिसता आपूण ह्या झोपडेंतल्यान किंवा ह्या घरांतल्यान खंयच्यान भायर सरतलें आनी एक बरें एक तरी आवय बापायक घेवन बरें फ्लॅटान वतलीं आनी कितें वतलीं. गरीब आसप तांचो हें न्ही, गुन्ना न्ही. आनी तांकां केन्ना केन्ना अशें आसता की घरय नासता. म्हणजे ज्या वेळाचेर लिबरेट जाले त्या वेळा पासून आतां पर्यंत त्या हातून अनेक जाग्यांनी पळय जी घरां पळय म्हणजे सोकळ गोंयकारच न्ही, कोणा कडेन आशिल्ले रे घरां? कायदे म्हणटात पळय न्ही, कायदे कोणा खातीर शेवटी? हांव जल्मून आयला, हांव गरिबाच्या घरांतल्यान हांव आयलां, हांवें पळयलां. आमचे आवय बापूय कितें करतात तें आमकां खबर आसा. चलो व्हडलो लग्न करपाक जाय म्हणटात ते खंय तरी भाटान रावता थंय हाडटा चिरो एक ट्रीप आनी रूम काड म्हणटा. रूम काडटा बाबडे ते. तांकां कोणाक पंचायत म्हणून खबर ना, कितें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणून खबर ना, शेडबॅक म्हणून खबर ना, FAR म्हणून खबर ना, कांयच बाबड्यांक खबर ना. तांकां खबर आसा की आपले चलो बाबडो आपल्या संवसाराचो फुडलो दिवप ताका लग्न करपाक जाय. ताका बाबड्याक लग्न करता. परत ताका मागीर भुरगीं जाता. मागीर त्या घर ताका पावना. तो आनी एक चिऱ्याटरी पडटा आनी आनी एक हें काडटा. आमी जे पळय कोण शिकिल्ले आनी कोण पळय पयशे आशिल्ले किंवा कोण तरी एसीन बसतात पळय तांचे खातीर तें इलिगल. कोर्टान डॉक्युमेंटेशन दितना तांचे खातीर तें इलिगल. कारण ताणें प्लॅन काडूना, ताणें परमिशन घेवना, ताणें सेटबॅक सोडूना, ताणें घर सारकें बांदूना. पूण नामो हितून सुद्दां एक इश्यू असो जाता गोंयकार आनी भायले म्हणून हे जेन्ना इलिगली स्लम्स आसा कितल्योच आमी गोंयानूच पळयता कितलेच ती लिगलायज जाली जाल्यार फाल्यां मागीर स्लम्स ज्यो बांदले कम्युनिटीचे आयज हांव ह्या विशयाचेर सरकाराचेर तातूंत भितर सादक बादक चर्चा जातली. आमदार आसात पळय निवडून आयिल्ले तो विरोधांतले जावं नाल्यार सत्तेंतले जावं हे ताजेर उलयतले. ताणें उलोवचें की तांच्यांनी बीन म्हणचें की सांगचें हय आयज गोंयकार म्हणून मानाय मेळटात म्हणून. तांणी सांगचें हे म्युन्सिपाल्टीचे सगळे पळय साफ करतात ते सगळे गुमाती चिखल आनी तो कचरो उचलयता ते गोंयकार आसा म्हणून सांगचें. हे तुमी उलयता पूण लोक फाल्यां म्हणटात ना लोकांची वोट बँक म्हणून तुमी ना लोकांची समजोवपाच्या भाशेनी बी सांगूंक जाय. तांचे खातीर कितें वेगळें आमी प्रावधान करूंक शकतात काय? पंतप्रधानाची मोख आसा ती पळय पंतप्रधान निवास योजना, पंतप्रधान घरकुल योजना बी ह्यो सगळ्यो 1 कोटी 2 कोटी घरां कोणाक ती तरी बांदतात ती? कारण तांकांय बीन अंत्योदय तत्वाचे स्ट्रीमलायनीन हाडपाचोच प्रयत्न न्ही. जो पळय कोण तरी ते कचरो उबारता किंवा आनी कितें करता तो खंयचे 4 घरां फळी मारिल्ली आसा थंयच काम करता न्ही. म्हणजे थंयच रावता न्ही खंय तरी वचून. पूण मुद्दो खंय येता की गोंयकार जर घर लिगली बांदपाक गेलो, गोंयकार लिगली घर बांदूंक गेलो जाल्यार ताका खूब आडखटी येता. पूण अशा तरेन जे इलिगली रावता तांकां डायरेक्ट लिगल करता म्हणून हो एक प्रश्न येता. आडखळी कित्याक येता? लिगली जो करपाक वता ताका खूब आडखळी येता. सांगलें मरे हांवें आडखळी तश्योच येतात. मान्य आसा त्यो. म्हज्याच घरान भितर म्हज्या आवयक खबर ना, भुरगीं शिकुनात
घोव कामाक वता, तो केळी विकपा वता, नुस्तें विकपा वता, मानाय म्हणून वता, काय वता, ती बाबा खंयची तरी शेतां कामां वता, तिका खबर ना की बाबा की घराक हें जाय पडटा म्हणून ते प्लॅन आनी हें तें ताका ती आडकळी. पूण पूण हेचोच पूण फायदो बाब- ते स्लम्स तेंचे त्याच फायद्यान ते बाब तशें म्हाका एक बांदले सांग, आतां हितून सगळे भितर डिबेटीचो विशय रे, तुमी मागीर तो विशय पळय आयका आतां हांव आतां सांगता पळय न्ही, हो विशय जो आसा हो डिबेट करून सगळे गजाली भितर सगळे भितर करून तो तातूंत सोल्युशन काडपाचो विशय हो. तुम्ही अध्यक्ष म्हणजे तुमचे कडेन एक पावर असता न्ही, म्हणून आम्ही तुमचे कडेन कारण हेकडे वर्ल्डांतले सगळ्यात व्हडल्या हय मान्य आसा आनी म्हाका अभिमानी बी आसा. जगांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या पक्षाच्या गोंय फाट्याचो हांव अध्यक्ष, पण त्याच बरोबर म्हाका हांवें हें सगळें सोंसून आयल्लो मनीस आसा हांव. म्हाकाय खबर आसा हे त्रास. पूण जेन्ना तुमी सोंसून येयले म्हणटात, सगळे सोंसून पळयले म्हणटात, जाल्यार गोंयकारांक खंय तरी आतां जागो घेवपाक त्रास जाता, जाल्यार तितून भितर भायले लोकांचे स्लम्स लिगलायज करप कितले पर्यंत सारकें? म्हाका गोंयकारांक स्वताच्या आमच्या गोंयकारांक जाणी हाज्या पयलीं पळय घरां काडली खोपी किंवा त्या पाऱ्याची घरां काडली तेन्नाय बीन तांकां त्रास जातालो घरां काडपाक. तेन्नाय तेंचे कडेन हें नाशिल्ली ऐपत ताकत नाशिल्ली आनी आतां जे रेट वाडले तातूंय बीन तांकां ऐपत ना बाबड्यांक. म्हणजे त्या वेळार पासून आतां ताचें कारण कशें, आतां हळू तांची भुरगीं शिकूंक लागल्या. म्हाजो प्रश्न हळू ते हातून येता फ्रंटाचेर म्हणून ते आतां फ्लॅटान बिटान पावल्यात. पूण म्हाजो प्रश्न असो आसा की जेन्ना जागे जमनीची रेट जेन्ना वाडटा, गोंयकारांक घेवपाक मेळना, तितून स्लम्सांक लिगलायज करप आनी जागे आमचे भायले लोकांक दिवप हें कितले पर्यंत सारकें? हांवें परत एकदां सांगलें न्ही तुका, हे जे कोण सगळे खंय हांगा येवन पळय समजा पोर्तुगीज वेळा वयल्या पासून खंय तरी कोण तरी राविल्ले असतात तांकांय तुमी इलिगल म्हणटात आनी पयलीं ज्या भाटांनी किंवा खंय तरी काम करतना भाडकारांनी म्हणिल्ले ताका बरेपणान राव तूं थंय घर काडून म्हणटा तांचे कडेनय पेपर ना, तेय इलिगल. तुजे प्रश्नाचे इलिगलाचे शब्द हांव सांगता, म्हणजे कोण तरी सांगता बरो मनीस आसता, राव रे तूं काम कर थंय कितें तरी, ताका कामय दिता. तेन्ना कामाय नाशिल्लीं, आतां तरी कामां आसा, आतां फॅक्टरीज हें तें सगळें जालां, वाडटा हें सगळें स्टार्टअप हें तें सगळें. ताणें म्हणटलें तें काड, तें एक बारीक घर काडून राव. तो घर काडून रावता, ताजे नंतर ताका भुरगीं जाता, मागीर तो वाडयता, इलिगल. ताजे कडेन इस्कुर्तूल ना, तो हाजो वर्ड पोर्तुगीज, स्टॅम्प पेपर ना, किंवा ताजे कडेन तो घर पास केल्ले प्लॅन ना, ताका हें सेल डीड सगळें. सो ते सरकार करता विचार. हांव पक्षाचो अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजें काम कितें आसा की ह्यो सगळ्यो जनतेचे जितले जर समजा अडचणीचे विशय आसा त्या अडचणीचे विशय आसा ते मांडप, पण तांकां वेवस्थीत कायद्याच्या चौकटीन भितर बसून कशें हें करपाचें हेंच काम तर हें न्ही. सो प्रश्न सुटावो करून खंय तरी लिगल लोकां खातीर सरकार आसता. सो लिगल अशें करप जाता जाल्यार अशें कायदेशीरपणान भितर कितें आसा त्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो सरकारान करपाक जाय. म्हणजे सरकार कोणी तरी चार लोकांनी कोणी तरी लॅक ऑफ अवेरनेस ऑर ताका शिक्षण ना म्हणून ऑर कितें ना म्हणून कितें तरी इलिगल जाल्ली आसा घटना म्हणून सरकार काय तरी इलिगल करूंक शकना. सरकार कायद्याच्या चौकटीन आसता करतलो आनी पक्ष हो ह्या जनतेंतल्यान वयर आयिल्लो आसा, त्या जनतेक आमी विसरूंक शकना. ताका मागीर तुमी नांव दितना वोट बँक म्हणून नांव दिता, पण जो पळय बशिल्लो पळय सरकार आसता ताका खंयचे प्रत्येक जनतेचें तो मागीर खंयचो भायलो भितरलो किंवा तो आपलो वोटर काय आनी कोणाचो वोटर हेंय म्हणूंक शकना. त्या जनतेचें काय हॉस्पिटलान जसो वतकीर दोतोर तूं खंयचो काय म्हणून विचारता, पयलीं ताचें हें आसता प्रायमरी हें की ताका बरो करपाचो. सदांच म्हणणें आसता ज्या दिसा इलेक्शन सोंपलें की भारतीय जनता पार्टी दुसऱ्या इलेक्शनाची तयारी करता, पण तातूंत भितर जिल्ला पंचायतीचे बीन तातूंत अपवाद ना. जिल्हा पंचायतीचे सगळे मेंबर आशिल्ले तांची जे रुटीन बैठको आसता 3 म्हयन्यांनी एकदां 6 म्हयन्यांनी एकदां पक्ष म्हणून पक्षाचे तांचे फुडले हें कितें ताची बैठकां जाल्ली आसा. सो तुमची तयारी चालू आसा अजून? आमी पूर्णपणे म्हणजे त्या दिसा पासून आतां पर्यंत आमची ती तयारीच आसा फुडें वचपाची सारकी. मोगू खंय तरी अशें रावले तुमी अलायन्स करतले ना करतले जिल्हा पंचायत भारतीय जनता पार्टीच्या स्पेशली प्रियो मदर्स भारतीय जनता पार्टी ही संघटनात्मक दृश्टींतल्यान फुडें वता आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवनूय वता. आमचो स्टेक बरोबर आशिल्लो तांचो, सो त्या वेळाचेर वेगळे विचार करून
पार्टी निर्णय घेतले. गेले की मगो इंडिपेंडंट केले हां गेले की मगो पार्टी कोर कमिटी मेंबर्स आसा पार्टीचे आनी बाकीचे नेते आसात ते सक्षमपणे तितून भितर भुमिका घेतल्या.